कुंकळी पुलीस कर्तव्यनिष्ठताय दाखयतात, पूण मुळात स्टाफ उणो आशिल्ल्यान ताणय बरोच येता। अशें आसूनय चोरया मारयांचे बाबतीत बेगोबेग गुन्यांवकारांक धरपाचो वावर तांणी चालूच दवरला। दुकानांतल्यान भांगरा वस्तींचेर हात मारपी तीग चोरांच्यो गुटल्यो कुंकळी पुलिसांनी उखल्ल्यात। पळयात रमेश नायक रावतान दिल्ल्यो डिटेल्स। आज आमी आसात ते कुंकळी पुलीस स्टेशनार आसात आनी तुमी जाणा आसतले 24 तारखेची चोरी जाल्ली। एक भांगराची शॉप आनी एक जे शॉप आसा चिचोण्यांगा हे चोरले आनी सीसीटीव्ही कॅमेराचे 3 जाण चोर जे आसात हे चोरता ते मेळ्ळे। ह्याचे जे कुंकळी पुलीसचो पीआय आसा डायगो ग्रासेस हेनी टीम फॉर्म केली आनी ह्या टिमीक पीएसआय कविता रावल जे आसा हे लीड करताले आनी त्यांचे बरोबर त्या स्टाफांनी आज 3 जाण चोरांक धरले आसात आनीक आसात ते सध्या एक्सपॉन्डिंग आसात। सध्या कुंकळी पुलीस जे आसात इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। ह्या 3 जाण चोरांक काल राती धरले आनी आज तांकां जेएमएफसी कोर्ट मारगांव हांकां प्रोड्यूस केला आनी तांकां 7 दिसांचो रिमांड दिले कडेन आसा। ही बरी गजाल आसा, कित्याक काय म्हळ्यार कुंकळी पुलीस स्टेशनार स्टाफ कमी आसून सुद्दां ह्या चोरयेचो बेगीच्या बेगीन शॅडल लावप हे मोठे आव्हान आसले आनी हे आज कुंकळी पुलिसान केले कडेन आसा। तेंची तोखणाय करपाची सारकी गजाल आसा। त्याच बरोबर आमी आमचो जो होम मिनिस्टर आसा हेचे कडेन मागतात की ह्या पुलीस स्टेशनाक गाडी कमी आसात, स्टाफ कमी आसा आनी एरिया जी आसा ह्यूज आसा। ह्या पुलीस स्टेशनाक 3 जाण एमएलए लागतात, एक केपेचो एमएलए लागता, दुसरो लागता तो कुंकळी एमएलए लागता आनी तिसरो जो आसा वो वेडे कॉन्स्टिट्युएन्सी एमएलए लागता। हे 3 जाण आसून सुद्दां ह्या हेचेर प्रयत्न खूब जाले हाडपाचे। ह्या 3 जाणांनी एमएलए ट्राय केली स्टाफ हाडपाक, पूण स्टाफ आमी कित्याक दिना म्हणून तो कळना। आनी असल्यो ही नॅशनल हायवे 17 आसल्या कारणान हांगा डेली एक्सिडेंट जाता, डेली 4-4 वरां 3-3 वरां ट्रॅफिक जाम जाता। हेजे खातीर हांगा पुलीस स्टाफ वाडोवपा जाय आनी बेगीन वाडोवचो म्हूण हांगा मागतात। त्याच बरोबर ही जी टीम आसा ही बरी आसा आनी कुंकळी पुलिसांची खरेंच तोखणाय करपाची, कित्याक तेणी बेगीच्या बेगीन ह्या चोरयेचो सोक्ष्म लायन म्हणून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।